आज एक रवी सराच्या रुपाने एक व्हडली हानी जाल्ली आसा। संपूर्ण बहुजन समाजात जालीच, पूण आख्खी गोंयकारांक एक व्हडली हानी। तेमी तेंचे जे कंट्रिब्युशन आसले, तेंचे केल्ले कार्य जे आसा ते मुख्यमंत्री आसतले, गृहमंत्री आसतले, जे त्यांनी कूळ मुणकारा खातीर केल्ले कार्य, खास करून बहुजन समाजा खातीर केल्ले कार्य आनी असंख्य गोंया खातीर जे तेमी कार्य केल्ले आसा ते एक कोण विसरपाक शकना अशें अनमोल अशें काम तेमी केल्लें आसा। राजकारणा भितर तेंचे कडच्यान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें। हांव सुद्दां 99 साकून जेन्ना राजकारणात प्रवेश केलो तेन्ना साकून आतां पर्यंत हालीं सुद्दां हांव तांकां मेळप जाल्लें। इतले आरोग्य तांकां साथ दिनासलें तरी देखून केन्नाच तोंडाचेर तेंचे हें ना, सदी हसतमुख अशे पद्दतीन लायफ कशें जगप हें तेंचे कडेन शिकपाचें। खुबशे टायमाक एसेंब्ली भितर सुद्दां म्हाका सुरवातीच्या काळाक खूबशे तेंचे कडेन म्हाका एडवायस म्हाका ते दी आनी तेंचे खूब कितें शिकपाक म्हाका मेळ्ळें आसा। अजून सुद्दां म्हाका जेन्ना आमी केन्ना टायम येयले फोंडे विभागान येयले जाल्यार मुद्दम आमी हांगाच ऑफिसान बसून खूब वेळ आमगेली उलोवप जायी, चर्चा जायी आनी अजुनूय तेंचे खूबशे हें आसलें गोंया भितर तळमळ, गोंया भितर कितें जावपाचें, कशें जावपाक जाय, एक बरी फायनान्सा भितर एक पकड, बरी स्टडी, अशे अनेक खुबशे एक तेंचे कडेन जर गूण जर सर्वांगीण म्हणजे गूण जे आसले ते गूण अमकेच गूण न्ही, तेंचे कसलेच गुणा भितर ते कमी नासलें। एक मनीसपणाच्या नात्यान कशें करून मनीसपणान मनीस जगपा जाय कसो तें तेंचे कडेन शिकपाक मेळ्ळां। एक शिस्त, ते एडमिनिस्ट्रेशन कशें आसपा तें तेंचे पळोवपाक मेळ्ळां आनी एक गोर गरिबांचे कैवारी अशें तेंचे वळख आसली। कोणीय केन्ना येयलो जाल्यार ते पावपी अशे पद्दतीन एक मोठी आमचे मदीं तेन्ना आसा एक मोठी हानी आमकां जाल्ली आसा आनी ही हानी पोकळी जी भरून काडपा खातीर आमकां खूब त्रास जाता। हांव तेंच्या फॅमिलीक सगळ्या दोनी चेड्यांक बाकी सगळ्या संघ फॅमिलीक हांव तांकां देवान बरी ताकद दिवची देवा कडेन मागता आनी तेज्या आत्म्याक शांती मेळची अशें देवा